ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶಾಂತ್ಯಾಜಿತಾರ ಸಂಘಾಯ म्हणून घेऊन सर्व कसलेची एक शत्रुले बाद असतारीची वैरी वर्ग असतारीची तंका हार एक क्षमेन जीवन करून घेऊन सगळ्यांके अनुग्रह केला तसले सुकृती स्वाम्याले पुण्यतिथीचे 75 वर्साचे एक पूर्वकाल आचरण जाता असं मोठा तू म्हणा संस्थान तू स्वाम्यानं एक मार्गदर्शन देऊन घेऊन एक कार्यक्रम जाता. अशी हे 30 तारीखेक एक शिमशुमार पूजा म्हणले कोरका साधारण दनपाराची आसताले त्या वेळाक कोणाक हे आणि तो कार्यक्रमांत म्हळ्यार एक सेवती देवाने सांगला हाजे फुडें नवग्रह नक्षत्र हे सगळे एक कल्पन करून घेवन शिमशुमार चक्र म्हणून घेवन भागवतांत वर्णन असेल करता तें शिमशुमार रूपारी परमात्मा आराधन करचे तशें आमगेले सांगला प्रति देवस्थानांत देलारीची पूजा करतना तुवे ते कलशांत आपोवचो सद्दीव अशी कला म्हणटात परमात्माले नावमान करतना येवची एक शक्ती सानिध्य हें शिमशुमारादी आनी अजादी म्हणून घेवन शिमशंबरी देवाले नांव आनी तो आवाहन करचें कितले व्हड अभिषेक जेलारीची हेंच नांव सांगून घेवन एक पूजन करचें क्रमस असलें ते शिमशुमार चक्र शिमशुमार रूपारे परमात्माक आराधन करच्याक एक संकल्प स्वाम्या मनांत आयले. त्यावेळी बेंगलोरांत हे जेवतसले कार्यक्रमांत दनपारा पूजे फुडें म्हळ्यार साधारण एक सकाळीची तंदायनी खाण अशी आमी येवकार कोणाक सेवा करता म्हणून असो तांणी हे आमचो एक नंबर दाखयताले प्ले करता ती त्यावेळी त्या नंबराक कॉन्टेक्ट करून घेवन 150 रुपयाची सेवा हे 150 रुपये खातीर म्हूण न्ही एक सेवा घेतना एक काणिका न्ही जाल्यार तांणे एक पार्टिसिपेट करच्याक एक अवकाश म्हणले रुपारी हें जाता आसना हा आनी खंयचे उद्देश न्ही. त्यावेळी हें जाताना अंत आमी नक्षत्रांक राशींक पुरो आवाहन करून पूजा करचें आसा. त्यावेळी एक चिंतन तुमगेलें राशी तुमगेलें नक्षत्र तुमगेलें गोत्र हें सगळें सांगून घेवन तें नांव दत्तना सेवेक आमी एंट्री करतात आनीक सकाळी तांदळाची खायन अशी आमी जाल तितले आमी पट्टे म्हण न्हेसयता न्ही जाल्यार धोती कास घालून शिके सगळं पोवन येवकार बायल मनशांनी प्रयत्न करून घेवन देवार कसलेच एक प्रदक्षिण नमस्कार जायत यज्ञ आगादी जायत जाताना आमी कास मानशें अभ्यास केल्यार आमगेले सनातन धर्म आमगेले संस्कृती राखला म्हण जाता. एटलिस्ट धर्माचार्याले राखयताना आमी जावन आयल्यार छंद दिसता ते गुरूंक संतोश जातलो. आमगेले चिल्ले शिरगांवान जायत मातृवर्गान जायत छंद करून घेवन तीळ करून घेवन फूल मारून घेवन फांती घालून घेवन सगळं येवचे रूढी करून घेवपाक जाता. चुकून जाला आतां समकोरच्याक आमकां वाट जाता आसा. त्यावेळी स्वाम्याल मनांत दिसून घेवन हे कार्यक्रमांत कोणकीची सेवा करूंक इच्छा पावता तांणी हे व्हिडिओ दाखयत आसा नंबराक कॉन्टेक्ट करून घेवन तुमगेलें उपासक सांगता तुमगेलें नांव नक्षत्र गोत्र राशी हें इतलें सांगूका तुमगेले कडेन संकल्प करचे आसता. त्या नंतर तुमकां कशी जातकी तशी नमस्कार 200 नमस्कारा वयर जाता साधारण 220 जावच्या पुरो म्हणटाना एक 10:30 मिनट म्हणटाना हे नमस्कार प्रदक्षिण सुरू जाल्यार 1.5-2 मिनट जाता म्हणटाना तांकां कोण कोणाक कशें अनुकूल जाता तें प्रदक्षिण काडून आसचें पुरो नमस्कार बसून आसचें पुरो दंडवत आसचें पुरो कितले जाता तितलें केल्यार जाता. हे मंडळ बरोवन थंय पूज जाता आसता त्या वेळाक सगळ्यांनी हांतेरून घेवन भाग घेवच्याक सेवा करच्याक अनुकूल आसा म्हूण घेवन हे मुखांतर सिद्धा आसा ती तशींच ही घरकड जेलारीची तुमी हे नमस्कार घालयत म्हूण घेवन हे मुखांतर पुनः सूचन दिता आसा ती 30 तारीखेक जेवतसले हे कार्यक्रम श्रीमद सुकृती स्वाम्याले समाधी जावन घेवन 75 वर्साचे आचरणेचे एक पर्वकाल एक वर्षभर हें आचरण जावन घेवन आमकां सुधींतीर स्वाम्यान तसले स्वामी दिलन तसले आमकां हरिद्वार काशी पुरादिकाळ वच्चाक अनुग्रह केलो सुधींतीर स्वाम्यान त्या सुधींतीर स्वाम्याक समाज अनुग्रह करून दिलो आमकां सुकृतीर स्वाम्यान म्हणटाना इतिहास स्वामी वाजेर म्हण जाल्यार सुकृतीर स्वामी कालगतींत कितलें सगळं तापत्रय न्ही जाल्यार कश्ट आशिल्लें कितलें सगळें तंत्र आशिल्लें तें सगळें सहन करून घेवन तांणी शांत्याजितार संघाय म्हूण सांगून घेवन आमगेल्या समाजाक कसन बरेपण करूं येता म्हणालें कोण अनुग्रह केलो तसले आमगेले स्वामी सुकृतीन स्वाम्यान कालांतूची
बनारस काशीमठाचे जीर्णोद्धार कार्य सगळं प्रारंभ झालं नाही. अशी मस्त देवळं सगळं मी दक्षिण कर्नाटकाच्या लारी स्वाम्यांना प्रदेश करून अनुग्रह केला. स्वाम्याले दर्शन स्वाम्याला सेवा केल्यानिमित्त संकष्ट समस्त जनाले दूर जाला. आज जी काही जलार्थी ते दिव्य वृंदावनातून प्रार्थना करू शकी ती सेवा केल्यानिमित्त आमगेले जन अनुभव पावतास. तशी आमगेल गांवाला गेल्या वृंदावनात जलारी त्यांपासून येऊन गुरून गेले अनुग्रह पावच्याक आमकां अवकाश. अशी गुरुकृपेक एक अवकाश तास तुम्ही पळयलेल्यांनी आमगेले बंधुमित्र सांगेत सेवेक तुमगेले नाव दिव्येत येवच्या जायना म्हणटाना तांकां जलारी काही प्रसाद पावत असले पोस्टार सगळं व्यवस्था करतले. याला प्रधान उद्देश कसं नाही म्हणून सांगलारी मस्त जनांनी थंय हांगा येवन घेवन बेंगलोरान जेवते कार्यक्रमातून प्रत्यक्ष उपस्थित असून येवन घेवन आमच्यान कितले नमस्कार घालूं येता हें प्रधान उद्देश. आमगेलें मन स्वाम्याले चरणांत पावता तसले स्वाम्याले अनुग्रह आमचे जेवता जेवो निर्व्याजा भक्ती कारण नत्तिलें आमी देवाले की सेव करचे. आमगेल कसलेंची एक प्रार्थना ना जलालीची आमकां कसन जेवका की हें दी देवा मुंगेर मातरमे मातरेश्वरी दरदल करो भ्रातरिष्टाब्द बंदो स्वामीन म्हूण सांगून घेवन मुख्य प्राणाला मागचे. तशें मुख्य प्राण रुपारी आसील जाल्यार हे जरा मुख्य प्राण लोकांत मुख्य प्राण रुपार आशिल्ले सुकृतीन स्वामी विशेष अनुग्रह आमकां जेवच्याक पुनः पुनः प्रार्थना करुया. आमगेले गुरू चरण धड जावन आराधन करता जाल्यार दृढ भक्ती म्हणटा ती कसल्या म्हणून जाल्यार एको देव केशवो वा शिवो वा म्हण तशी आमकां आमगेले धर्माचार्य आसात आमी खंय वचका म्हणना खंय खंयचें सगळं मिशनरी जायत आनी कसन जायत थंय कसन संगीत सगळं जायत तें सगळं आमी कर शास्त्राक आमकां चांग बुद्धी दिवच्याक मुख्य प्राण रुपार आशिल्ले ते गुरूंगेर विशेष अनुग्रह जावपाक. मुख्य प्राणाले प्रार्थना करतना आमी सांगचें बुद्धीर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगतां अजाड्यं वाक्पटुतंच अनुस्मरण हनुमत स्मरणात भवेत. अशी ते मुख्य प्राणाल दयेन मेळटा जाल्यार बुद्धीक बल हें सगळं आमगेले समाजा मेळो आमगेले समेत आमगेले जलले दोश दूर जेवो आमगेले संततीक चांग हरिगुरू भक्ती मेळटा अशें हांव म्हणून घेवन पुनः हे मुखांतर हांव शिमशुमार पुजेचे माहिती दिता आसा.